गेल्या जुलै महिन्याच्या 15 तारखेक पावसाच्या तडाख्यात देविता गावकर हे बायलेचे मातयेचे घर कोसळिल्ले। त्यांना चान ती बेघर जाल्ली। ती सध्या लग्न करून दिल्ले चलयेच्या घरात रावता। निराधारांक आधार या उपक्रमाखाला मयेच्या सातेरी सेवा संघावतीन हे घर बांधून दितले म्हणून मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी आश्वासन दिल्ले। त्या प्रमाण शेनवारा तिच्या घरकुलाचो बुनियादी फातर घालो। जुलै महिन्याच्या पावसान भर पावसान हे घर कोसळ्ळें आणि ही जी आपत्ती आमच्या एक भयणीचेर येयली ती आपत्ती दूर करपाचो प्रयत्न सातेरी सेवा संघ जे स्वर्गीय अनंत विष्णू शेठ यांच्या संकल्पनेतून साकार जाल्ले आनी अनाथांक आनी निराधार लोकांक मदत करचे हे उद्देश घेवन आयज ही सातेरी सेवा संघ आज कार्यरत आसा। आयज ह्या कामाचो शुभारंभ म्हणजेच ह्या घराच्या वास्तूचे बांदकामाचे भूमिपूजन आणि पायाभरणी हांगासर जाली विधिवत पुरोहिताच्या हस्ते आणि जो यजमान आसलो त्याच्या हस्ते हांगासर हे संपन्न जाले। आणि ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमच्या गांवचे सरपंच वेदिका शिरगांवकर, उपसरपंच सूर्यकांत पाणी, आमचे देवराज गांवकर ज्यांच्यांनी खूप मदत तांकां केल्ली आसा आणि हे सुद्धा कार्य घडोवन हाडपाक लागून त्यांचो मोठो वांटो आसा। बरोबर आयज आमकां तेंच्यांनी उत्साहित केले, प्रोत्साहित केले आणि सगळ्या ग्रामस्थांनी आयज जेंकां जो सपोर्ट केलो त्या आदाराचेरच आमी हे काम सुरवात करता फुडें केल्लें आहा। देवीच्या आशिर्वादान आणि सगळ्यांच्या पुण्याईन हे काम फुडें घेतलेलें आसा। आमी आयज अशा निराधार व्यक्तींक हेल्प करप, मदत करप हे आमचे परम कर्तव्य जावन आहा अशें आमी मानता आणि ह्याच उद्देशान आयज ह्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। सगळ्यांचे सहकार्य अशें लाभात रावचे। सगळे असंख्य जे हांगासले हितचिंतक कार्यकर्ते भाव सगळे जाण हांगासर जमले। लागलो म्हणून हांव म्हटलें चेडवाक वयता आनी पळोवन येता म्हणून सांगलें ताका। ते म्हणूंक लागले म्हाका नाका वचोंक, तूं पावस पडटा म्हणून। हांव हांगासर येयलें, येवपाक भायर सरलें, हें नाका म्हणून सांगलें। सांजचें चल म्हणटा म्हणून रावलें आनी आतां म्हणलें सांजचें वचोन केन्ना येतलें। जुलयाचे 15 तारखेक वारेत पडली म्हणून हांगा कोणी फोन केलो आमकां। तशेंच मागीर हांव हांगा येयलें। येवन पळय जाल्यार सगळो लोक हांगा भरला आनी सगळे भुरगे हांगासर जमले हांगासर आनी सगळ्यांनी आमी वावरूंक लागलीं। आनी प्रजोत पणजेकार येयलो हांगासर पळयलें, देवराज गांवकारान पळयलें, कापेती हेवटेन बांदूंक लागले, वाशे घातले सगळे। आता जातले तुमच्या घरात टेन्शन घेवपाचें करत ना। बिफोर जात्रा तुमच्या घरान सायबीण बऱ्यापैकी येतली हांगा। नाटो बिटो जातलो, सगळें जातलें। घराल घातले आमचे उमेश गांवकार वयर चडले, कापेती घातली, परत कापेत पळयना म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।